गोवा फॉवर्ड पक्षाचे शिष्टमंडळ नुस्तेमारी संचालकाक मेळ्ळे। गोवा फॉवर्ड पक्षान नुस्तेमारी खात्याक निवेदन सादर करून सागर मित्रा पदा खातीर कोंकणी भास सक्तीची करची आनी स्पश्टीकरण दिवचें म्हूण मागणी केल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सागर मित्रा म्हणटा की जी येवजण आहा जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवपाचें एक्चुली कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवप हाका मुळात आमचो विरोध आहा। त्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर भुरग्यांक घेवप आनी 5 वर्सां 10 वर्सां ताका कॉन्ट्रॅक्टाचेर दवरप खरें म्हणजे ही सिस्टमूच एबॉलिश जावपाक जाय। कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा तें दवरपाक ना। मातसो फुडें लागीं भुरग्यांक कोणाकय तांकां जॉब दिता तांकां एक सॅक्युरिटी उरपा जाय। कॉन्ट्रॅक्टाचेर दिवप आनी मागीर तांकां तशें रडयत दवरप आनी मागीर दुसऱ्यांक घेवप हो एक प्रश्न। म्हणजे मूळ कशें की कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे सिस्टम सेंट्रल गव्हर्मेंट जावं स्टेट गव्हर्मेंट आनी एबॉलिश करपा जाय। लोकांक जेका जॉब मेळटा तो सॅक्युअर उरपा जाय, ताका मेंटल पीस मेळपा जाय की आपूण बाबा सॅक्युअर आहा आपल्यालो जॉब आनी आपल्या मदीं केन्ना काडूंक जावचें ना किंवा आपल्याक घर वचचें पडचें ना, आपल्या फॅमिली डिस्टर्ब जावचें ना, हें उरपा जाय। हे आतां आमी हाज्या मुखार RTI घालून हाजेर फॉलोअप करतले आनी जे पर्यंत कोंकणी मॅन्डेटरी जावचें ना त्या पर्यंत आमी भोगी बसचे नात। आनी हे एक सरकाराक एक आमची अपील आसा की नॉट ओन्ली दीस डिपार्टमेंट की आतां बाकीचे जे डिपार्टमेंटांनी रिक्रुटमेंट स्टार्ट जातले किंवा एडवर्टायजी येतल्यो थंय नॉलेज ऑफ कोंकणी एसेन्शियल करपाक जाय। आमी आज हांगा जमलेले की तुमी परत एकदा री एडवर्टायजमेंट करची आनी तो चेंज करचो की कोंकणी घालची। लोकल लँग्वेज म्हळ्यार कसली ते ताणें मेन्शन केलें ना, कोंकणी घालची। कोंकणी ही कळप गरजेचें आसा, कोंकणी भाशेचें ज्ञान आसप गरजेचें आसा। म्हणून जे कितें हेजे फुडें आनी हेजे मुखार जे पोस्ट येतले ताचे खातीर कोंकणी ही सक्तीची आसपाक जाय।